फडणवीस मोर्जेकार तसो आमचो बाप यशवंत आप्पा मड्डीवाडा शेडगांवकर। आज लोकांची अशी हालत जाल्या मोर्जेन, जी पळय तुमी मिशिनां धाडल्यात ही कापपाची, ही मिशिनां कापपाक धाडल्या धाडल्या। गांव केदो आसा हो, वाडो केदो आसा हो। आज लोकांची अशी पळय परिस्थिती पळय ही, हे कातरून जालें की लोवन जालें की मोवतात ते। मिशिनां धाडले सरकारान मान्य आसा, तुमी आत्मधुर्मण केल्यात पळय, भाशणां दिल्यात मी असेंब्लीन, हेंची हालत पळय जाल्या जे पळय हे भात, हे पोटाचे बिये, हे अन्न, हे अन्न म्हणटा हेका सरकाराक सांगता, जे आमच्या गोंयच्या सरकाराक ही पळय तेंची अशी परिस्थिती जाल्या, ही तुमी बेगिना बेगीन हेची कारवाई करची। आनी दुसऱ्या म्हणजे एक सांगता, मोर्चे पंचायतीक सांगता, मिशिनां पावली जाल्यार सगळ्यांक मिशिनां पावली काय विचारता मोर्चेच्या पंचायतीक, खंय पावली रे मिशिनां? सगळ्यांचीच कातरली। आयज तर मिशिनां पावली जाल्यार हेंची हालत पळया रे, हेंची हालत पळया रे, हेंची हालत पळया। हांकां त्रास कितले केले रे। आयज जाणट्यांनी आज जी कोणाची शेती आसा एग्रीकल्चराची, आज शेती करून आज तांच्यांनी घामा कश्टान काम करून आज तांच्यांनी वेर केलो जाल्यार आज तुमची मिशिनां एकूच काय म्हणटा, एकूच पंच आसा पंचायतीन, कितले मेंबर आसात रे? हेचेर बेगीन लक्ष मारा। असले तुमकां भाशणां करूंक कळना, असली भाशणां तुमकां करूंक कळना। आज तेंचें उदक पळया चमडीर, हे उदक पळया रे। आज मलेरिया जातली, हेचो जिवन गबार जालो, हेचो जिवन गबार जालो, भुके पोटाचो जिवन गबार जालो। ही मलेरिया जातली, लुकसाण जाली, घरबाई तांकां कोण भरतलो? घरबाई कोण भरतलो? सरकारान जाता तितले बेगीन हेचें लक्ष मारचो, नाजाल्यार तुमच्या मनशाक धाडा आनी सांगा बाबा हे हय हो ना, ते सत्यान ते तुमकां लोक सांगतले। मनीस जाले एग्रीकल्चरचे येवन शेतां पळोवन गेल्या की खरें तांकां लुकसाण जालां हो ना ते, आनी तुमी सांगतात तांकां बाबा हे लुकसाण जालां ना ते तुमी रिपोर्ट केल्यात रे सरकाराक, व्हिडिओ काडून येल्यात, खंयच्या गांवांनी येवन तुमी रिपोर्ट काडल्यात, पेपरार तुमी डिक्लेअर केलें ते करूंक ना। म्हाका एक सांगता बावड्यांनी कितें करचें ते तुमीच सांगा म्हाका। हे हालत पळया रे, ही हालत पळया रे। ही देवान पोटाक ही मरे भुकेल्याक जेवण दिलां, तांदळ्याक उदक केलां, म्हळ्यार आयज जेवणाची तुमी आज परिस्थिती पळया रे कितें करून सोडल्यात ती। लवकरच तुमकां एकूच विनंती आसा तुमच्या सरकारा कडेन, आनी हे मोर्चेचे सगळ्यांक शेतकरी जाले जे एग्रीकल्चर आसा सगळे रस्त्यार येवन दर आमी आवाज करचो। आवाज तर करिना, मोन्या भाशेन रावलो जाल्यार तो मोन्याक फायदो पडटलो। कितली शेताची लुकसाण जाली तुजी? आमची आता नुकसान खूप झाला, भरपाई खूप झाला ती सगळं आमचा गेला, तर तू काहीतरी आमची भरपाई करची तुम्ही। साधारण कितले शेत उपता तुम्ही? हां कितले शेत उपता? आम्ही खूप उपता सांग, आमकां कमी ते 17 ते 18 खणी भात जाता। 17 गणी अशें केन्ना जाल्लें लुकसाण बी? आमकां केन्ना लुकसाण जाली, फर्स्ट टायम लुकसाण जाल्ल्या आमचें येवं ना अजून। मशीन येयला पण ते अजून मळूं ना आमची मशीनां कुसलें शेत कांयच ना शेत कुसले हय। तुजे आणखी सगळीकडे मारमेला मेरेन आहा शेत म्हाका, सगळे तशेंच कुसले? हां थोडे थोडे अर्धे अर्धे कुसला। आमी खंय तरी आमकां कितें तरी करपाचें, नुकसाण भरपाई भरपाई दिवपाची। विनायक पांडुरंग दाबोलकर। लुकसाण जाली खूप शेताची? शेत म्हणजे पावस पडलो आणि सगळे हे गेले, बुडान गेले, बरे शेत जावन येयल्ले, म्हटले आता ते लुवपाच्या टायमार सगळे कुसोन गेले पावसान पडले। आणि अशें कितें साधारण कितले तूं उपास आसला? हांव उपता 10 कुडवाचे बी, आणि ह्या वर्साचे आता उठलेले कितेच ना भितर, सारखे सगळेच गेले। कांयच ना, काय कुसले कुसले सगळे। मशीन सुद्दां येवंक ना आनी पावंक ना अजून, आणि मशीन घालचे सारखे लुपा सारखे भितर कांयच ना, सगळेच गेले, सगळेच कुसान गेले, सगळेच कुसान गेले। तर कितें तरी सरकारान आमचेर कितें तरी पळोवपाचें आनी ते लक्ष घालपाचें, उपाय लुकसाण दिवपाची। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।